आज स्पेशल ग्रामसभा कशी म्हणून जाता आणि आयज आमचे सगळे गांवचे लोक येयले आमचे पंचायती कडेन विचारपाक आमी आमचो ठराव मांडपाक येयले की गेल्या ग्रामसभेक असो वाद जाल्लो की आमचो दोंगर 69/1 ऑलमोस्ट 48,000 स्क्वेअर मिटर हो एक कोणें घेतलेलो आसा तेजें नांव रायगो हॉटेल प्रायवेट लिमिटेड आनी तेका एक्सेस जाय त्या दोंगरान वचपाक जाय म्हणून तो दोंगर आनी ती वाट कोमलिदेची आसली ती वाटेचे सर्वे नंबर जावन आसा ती कोमलिदेचो जागो 74/1. सो आतां कितें जाल्लो प्रश्न गेल्या ग्रामसभेक आमची कोमलिदार प्रेजिडेंट आसली हांगा आनी तिणी आमकां अश्युरन्स दिल्ली की आमी लोकां वांगडा आसा आनी लोकां वांगडाच रावतले आनी आमी हेजेर केस फायल करता आनी हे कशेंच आमी हें करून फुडें करूंक दिवचें ना म्हणून की आमी जो टेनंट आसा तेजेरूय केस घालतले आनी आमच्या ऑटोनीन आमकां प्रॉमीस केलेली की आमी हें फुडें व्हरता PIL फायल करता कोर्टाक बिटाक सगळें जाल्ली. परतून आमची रिसंट 4 दीस जाले आमची देवळान हांगासर एक मिटींग जाल्ली तेन्नाय कोमलिदेची बॉडी येयल्ली ऑटोनी आनी ट्रेजर आहलो तेन्ना आमी ताका विचार मांडलेले की बाबा हें कितें करता तुमी कायदेशीर करता काय सारकेंच करतात न्हू कित्याक हें खंय तरी दोंगराचो प्रश्न आमची इको सेन्सिटीव झोन आसा तो आनी एक वेळ तो असो आहलो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून मार्क केल्लो आनी आतां हो कन्वर्जन घालून सगळें करून तो विकलो आसा म्हणून अशें आमकां कळ्ळां तेका लागून हो ग्रामसभेक आमी आमचे प्रश्न मांडल्या. आतां कितें जालां हो जो कोमलिदार आसा तो ग्रामसभेक इतको बरो उलयल्लो जो ऑटोनी आसा तेणें आमकां अशें सांगलेलें की आमी केस फायल करता हें सगळें आनी तो असो दाखयलें की खंयसरूच ना आमी कोणाक टार्गेट करिना पूण हें हांव म्हाजें स्वता उलयना हें जें सेटलमेंट लिस्ट आसा गॅजेट आसा तेजे वयल्यान सांगता तुमकां तेजेर आमकां जेन्ना आमकां लिस्ट मेळ्ळें तेन्ना आमी शॉक जाले आनी तेका लागून आमी स्पेशल आयज हे ग्रामसभाक हे प्रश्न मांडपाकूच म्हणून येयले आनी कोमलिदार येवंक ना आयज हरशीं ते गेल्या हेका प्रेजेंट आसले आयज कित्याक येवंक ना ते आमकां नको आमी पूण हेजेर अशें बरयलेलें आसा की जी 74/1 जी प्रॉपर्टी आसा जो एक्सेस आसा जो 69/1 हे प्रॉपर्टीक एक्सेस आसा ती एक्सेस रोड ऑलरेडी कन्वर्जनान घातलेलो आसा तेजी डेट जावन आसा 25 मे 2023 ह्या वर्सा आनी ह्या तारखेक तेंच्यांनी कन्वर्जनान घातलेलें आसा आनी मागलेलें आसा की आमकां 8 मिटर रोड जावचो म्हणून 8 मिटर रोड मेळटा तुमी पळोवंक शकता हे फर्स्ट लिस्टानूच आहा हें फर्स्टूच लिस्टान आहा. सो आतां आमचो प्रश्न असो आहा की कोमलिदेतीक आमच्या आस्कोची कोमलिदेतीक की एक टायम तुवें आमकां फटयलें कितें लोकांक पिशान काडले काय लोकांक फोटोवन तुमी आपूण बरें म्हणून दाखोवंक गेल्ले काय कितें आनी हेजेर आतां आमी आमच्या पंचायतीक आनी सरपंचाक मागणी केल्या की स्पेशल ग्रामसभा ऑन 1 नोट की एक 1 पॉयंट अजेंडाचेर आमकां परतून एक स्पेशल ग्रामसभा जाय आनी त्या ग्रामसभेक कोमलिदी सगळी बॉडी उपस्थित आसपाक जाय कित्याक आमकां हेजेर क्लियरिफिकेशन जाय आनी जस्टिफिकेशन जाय कित्याक हेंच्यांनी हें कांड केलां जो खरो आसा काय आमी फोटींग उलयता काय कोमलिदार सारकें उलयता हें तेंच्यांनी स्पश्टीकरण दिवचें येता ते ग्रामसभेक म्हणून आमी इतलेंच तेंच्या कडेन मागता आनी तेणें कोमलिदारचो जो ऑटोनी आसा तेणें भर आमचे VDC मिटिंगूनय सांगलेलें की आपल्याक खंय तरी पावर आपलो हें करता आपले जे हॅरेसमेंट जाता आनी खंय तरी एक बी अशें आसलें की हांव म्हणना की हांव कोणाक टार्गेट करता तुमी दुसऱ्या लोकांक विचारूंक शकता की तेणें सांगलेलें भर सभेक आपूण आपल्याक मायकल लोबोचो फोन येयल्लो आनी मायकल लोबो आपल्याक हॅरेस करता की वाट कित्याक दिना म्हणून. आयज आमची ग्रामसभा जाली मायकलान जे आमकां ब्रीफ केल्ले आहा सो सांगचें म्हटल्यार आमी जे हे 69चे इतके झगडले आमी लोकांक शॉर्ट व्हिडियो रील काडून दाखयलेलो आसा की थंय झाडां कशी कट जाल्या थंय झाडां कट जाल्या ऑलमोस्ट म्हाका दिसता मोठी मोठी झाडां कट करून बस्ट करून सारकें उजो घालून तेंच्यांनी सारकी डिस्ट्रॉय केले आसा वयर येदो व्हडलो दोंगर तो आनी आमचे जेन्ना आमच्या विलेजरांक जेन्ना आमचे कमिटी हेणी सांगले जे बायोडायवर्सिटी कमिटीचे चेअरपर्सन तेणी सांगले सायनवर तेणी सांगले की आमी थंय फाटीं 6 म्हयने पयलीं गेल्ली तेन्ना म्हणलें थंय झाडां कट जाले आनी ते कोमलिदारीक सुद्दां घेवन गेल्ले जाल्यार कोमलिदारीन तेजेर कांयच एक्शन घेवंक ना अशें आमकां दिसूंक लागलें कित्याक आयज जर आमी हे आतां पावसान हे ती 6 म्हयने पयलींची गजाल आनी आयज आमी हे 1-2-3 वीक पयलीं गेले 2 वीक पयलीं तेन्ना पळय जाल्यार थंय सगळीं झाडां कट करून डिस्ट्रॉय करून उजो घालून सगळें बस्ट केलेलें आसलें आनी हो जो रोड तेका करता पळय तो हांव कोमलिदारीक विचारूंक सोदता
जेन्ना आमी सांगलें की आमच्या गांवांतल्या आसगांवच्या गांवांतल्या लोकांक एक 100 मिटर जागो दी म्हटलें जाल्यार तुमकां ते दिवंक जावना. आनी जेन्ना हो रेयागो जावं वायनार इस्प्रावो कंपनी वायनार कंपनीची व्हडली आसा पळय तो कोण आमच्या आसगांवचो ग्रँडफादर कोण तो जी ताका इतली व्हडली प्लॉटाक तुमी ताका सपोर्ट करतात ताका हेल्प करतात जाल्यार. आयज ग्रामसभांतली इम्पॉर्टंट पॉयंट्स 2 आसले, 2 म्हणजे 3 आसले. एक वायडनिंग ऑफ रोड आनी दुसरे आसले एक रिओ कंपनी म्हणून आहा 69/1 सर्वे नंबर ते कंपाउंड हॉलाक तेंच्यांनी फायल घातली. तेचो एक इश्यू आसलो आनी एक इश्यू आसलो जो रिओ कंपनी म्हणून आहा तो कल्वर्ट कन्स्ट्रक्शनान तेणीन फायल घातलेली ती पंचायतीन रिजेक्ट केली. रिओची फायल पंचायतीन रिजेक्ट केली आनी हे दोनूय प्रोजेक्ट आहा ते एक आहा रिओचो तो हायकोर्टान मॅटर आहा आनी रायगो होम्स म्हणून जो आहा पळय प्रपोजल तो आहा डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. डिओपीन तांकां ऑर्डर दिल्ली आनी आमी ती आतां चॅलेंज करपाक लागले डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. आतां 5 तारखेर तिचें हियरींग. सो सध्या मेन म्हणटा ते रस्ते सध्या आसगांवचे कांय कडेन पिड्ड्यार आसा. सो हेजेर तुमी कशें पळयता सर? पळय तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, तुमीच ते मिडिया, तुमीच ते रिपोर्टर कितकेच फावटी फाटल्या वर्सा तुमी पंचायतीन येयले, तुमी आमकां फोटोय दाखयले की अशें अशें आमकां विलेजर्स फोटो धाडटा की सारके कंडिशन बॅड जाला म्हणून. तेज्या उपरांत PWDन रस्तो करपाचें कामूय केलें आनी जे रस्ते तेंच्यांनी केल्ले आहा त्या रस्त्याचे आतां तुमी पोजिशन पळया कितकेच जाग्यार रस्ते सारके अशे भितर गेला आनी कळा पासून ना. कितक्यो गाडयो वणगेसून वयर वयता आनी आमकां सांगपाक पासून लज दिसता की न्यू रोड हेच्या पयलींचो जो रोड आसलो 12 वर्सां जालीं ऑडमिक्स करून आसलो तरी आसतना रोड बरो आसलो आनी आतां तर तुमी पळयतले न्यू रोड म्हाका दिसता 3 ते 4 म्हयने जाल्ले आहा कितकेशे जाग्यार रोड सगळो भितर गेल्लो आहा. तो जालो एक इशू. दुसरो ह्याच रोडा बद्दल हांव तुमकां सांगता कितकेच फावटी आमी मिडियाकूय सांगलें, कितकेच फावटी आमी रिटर्न PWDक लेटरां केली, PWD रोड्स, PWD वॉटर, तशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय केल्ले कारण रस्तो फोडपाक तेंचो इलेक्ट्रिसिटीचो केबल गेल्लो आहा तितून 11 kV आनी PWD वॉटराची पायपां गेला आनी जे जे जाग्यार रस्ते जे आहा तितून क्रॉस ड्रेन आहा तितून तेंच्यांनी पायपां घातला आनी जी पायपां जी घातली तेची डेप्थ तेंच्यांनी भितर घालूंक ना. सेंटर ऑफ द हेका क्रॉस ड्रेनान तेंच्यांनी पायपां आहा आनी आतां एवरी मेजॉरिटी जे क्रॉस ड्रेन आहा ते सगळे चॉकअप जाल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता ह्या वर्सा आमी खुबशी ट्राय केली काडपाचें 2 ना 3 ना आमी आतां ते क्रॉस ड्रेन आमी डिसिल्टींग केल्ले आहा. आतां ते पालोटीचे सकयल पळयतले नाल्यार सगळे उदक सांठोवन रावल्लें आहा. आमी PWDकूय इन्फॉर्म केल्ले आहा. आयज ग्रामसभेकूय आमी सगळ्यांक सांगलेलें आहा आमचे पर्यंत पंचायतीचे पर्यंत जे प्रपोजल आमी गोवोरमेंटाक धाडूं जाय ते आमी धाडटा. तरी आतां सारके लोकूय वाजेल्ले आहा कामां आसगांवां जायना म्हणून आमकां आतां ग्रामसभेच्या विलेजर्सांनी सांगलें की जर तर PWD ते वणके पडलेले हे करिना जावं डिसिल्टींग करिना जे क्रॉस ड्रेन तर तुमी पंचायतीसून थोडो फंड यूज करून ते तात्पुरती तरी लोकांक मातशें रिलॅक्स दिवचें म्हणून सांगता. आनी आमी आतां रेजोल्युशनूय घेतला की आमी हें काम पंचायत फंडासून थोडें करतले. तशेंच युनियन हायस्कूल भोंवता वाडो फाटल्या दिसांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सगळे रस्ते ते खणलेले आहा आनी एकाच जाग्यार युनियन इस्कॉलाच्या जस्ट बॅक सायड भोंवता वाडो म्हणटा थंयसर कितकेशे लोक ते वणक्यांनी पडलेले आहा. काल आमच्या वॉर्ड मेंबर वॉल्टर ब्रिटन एका कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून थंयसर ते वणक्यांनी पेवर्स फिट केल्ले आहा. म्हणजे एक आमी ट्रायल करता की वणक्यांनी तर पेवर्स घालून पावसा पुरते तरी सुटावो जाताना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.